परिक्रमा हो जो उपक्रम असा तो दर म्हयन्याक जाता आणि हो उपक्रम सुरू करपा फाटले एकच कारण असले 2 वर्सां पयलीं की इतिहास आणि संस्कृतीची आवड जी आसा ती आमच्या तरुण पिढीन निर्माण जावची आणि प्रत्येक गांवांक स्वताचो इतिहास आसता, स्वताची ओळख आसता. जायते फावटी आमी एखाद्या गांवची अस्मिता आसा न्हू ती काही संकुचित मुद्द्या पर्यंत व्हरता आणि थंय सोंपयता. पूण एका गांवची ओळख जी आसा ही भाशा, संस्कृती, त्या जाग्या वयल्यो वेगवेगळ्यो वस्तू ह्या सगळ्यांशी निगडीत आसता आणि ती आमच्या नवीन पिढी भितर जाणीव निर्माण जावची म्हणून परिक्रमा नांवाचो उपक्रम आमी सुरू केल्लो आसा. जवळ जवळ 25 पेक्षा जादा परिक्रमा गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांत जाल्लेले आसा आणि ही परिक्रमा केवळ डिचोली तालुक्या पुरती मर्यादित ना. ही बाकी सगळे जे म्हणजे धारबांदोडा आसा, फोंडा आसा, सत्तरी आसा, तिसवाडी आसा, पेडणे आसा अशा तालुक्यांत जाल्लेली आसा आणि मागीर सालसेत बाकीचे जे 12 तालुके आसा त्या तालुक्यांनी ही परिक्रमा जातली. आणि आयची ही परिक्रमा डिचोली जी आसा ही करपा फाटलो एकच उद्देश आसलो की ह्या परिक्रमेच्या माध्यमांतल्यान हांव आयज जे सहभागी लोक आसा तांकां डिचोली शहराची जी व्हडली व्याप्ती आसा ती तांकां दाखयतालो. आणि आयज मेरेन डिचोली म्हटल्या उपरांत देवी शांतादुर्गा किंवा हांगासली ओल्ड लेडी ऑफ ग्रेट चर्च आसा किंवा हांगासली मशीद आसा इतक्या पुरती ती ओळख मर्यादीत आसा. पूण डिचोलची ओळख जी आसा ही त्याच्या पेक्षा जादा मोठी आसा आणि ती ओळख दाखोवपाचो यत्न जो आसा हो केलो वयतालो. बिशप कास्त्रो द मेलो हो धर्मगुरू जो आसलो तो छत्रपती शिवाजी महाराजांचें आगमन जावच्या पयलीं दिवचले रावतालो आणि दिवचले तेणी साल्वादोर म्हणून जी चर्च बांदलेली ती चर्च आयज विस्मृतीन गेल्लेली आसा. आणि आयज गोंयचे सगळे लोक आसा आणि दिवचलच्या खंयच्या मनशाक विचारले जाल्यार दिवचलची चर्च कशी जाल्यार ते सरळ नांव सांगता अवर लेडी ऑफ ग्रेसची चर्चीचें. पूण 1781 ही चर्च जी आसा ती निर्माण जाली आणि 1998 ह्या चर्चीचो जिर्णोद्धार जालो. पूण तेच्या पयलीं ह्या गांवांत दुसरी चर्च आसली आणि ही चर्च जी आसा ही धर्मगुरू कास्त्रो डिमेलो जो आसा त्याच्या कारकिर्दीन बांदली गेली. आणि ह्या कास्त्रो डिमेलोचो राजवाडो जो आसलो होय राजवाडो डिचोलेन आसलो. आयज जेका आमी पाज वाडा म्हणटा ह्या पाज वाड्यार जर तुमी गेले जाल्यार पाज वाड्यार थंय एक कपेल आसा. ह्या कपेलान भितर जेन्ना तुमी प्रवेश करता तेन्ना तुमकां कळटा की ही चर्च जी आसली कितली ग्रेस्त आसली. आणि आयज त्या वाठारांत म्हणजे तुमी जर एबे कॅरेचें वर्णन जर वाचलें 16व्या शतकांतलें जाल्यार तुमचें लक्षांत येता की कशा पद्दतीन तो राजवाडो आसलो, खंयच्या अंतराचेर आसलो, म्हणजे न्हंय पासून कितल्या अंतराचेर आसलो हेचें सगळें वर्णन एबे कॅरेन आपल्या पुस्तकांत दिल्लेलें आसा. आणि हो जो गांव आसा ह्या गांवचो उल्लेख जो आसा तो वेगवेगळ्या आमच्या धार्मीक ग्रंथांनी आमकां पळोवपाक मेळटा. कारण ही नदी जी आसा ही फुडें पंचगंगा तीर्थ जे म्हणटा त्या 5 न्हंयां पैकी हिचो एक संगम म्हत्वाचो आसा.